पळय आतां आमी सीएमा कडेन गेल्लेले सांगपाचें म्हणल्यार सीएम मरे आमकां मरे खंय नाचोवपाची ट्राय करता रे सीएमा कडेन गेले आमी सीएमाक आमी रियालिटी सांगले सीएमान मरे सध्या हेंचे फेवरान उलयला सगळे आमकां गोलमाल करूंक सोदता सीएम आमी सीएमाक सांगला तू आमच्या वाटेन आय का जीएमआर वाटेन आय तुका इतली पब्लीक जाय तुज्या वाटेन फाल्यां सकाळी का तुका फक्त एकटो जीएमआर जावो सो तेचेर मातसो प्रेशर येवन तेणी फक्त 3 दिसांची एक्सटेंड दिलेली आमकां 3 दिसान तुमकां कितें ते सांगता म्हणून म्हणजे सद्याक जी आहा पळय पार्किंग 80 रुपीज ती होल्ड करूया 3 दिसान आमची मिटींग घेवया म्हणून सगळ्या वांगडा आणि तेन्ना मागीर कितें आहा ते फुडले डिसिजन हांव इतकेंच सांगूंक सोदता हे 3 दीस पळय आहात पळय ते फक्त आमी सराउंडींग गांवांनी भोंवपाक घालयतले आणि जर आमच्या सायडीन पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येवंक ना जाल्यार जीएमआराक आणि सीएमाक कळोवंक जाय पेडण्याचे लोकल भुरगे कशे आहात ते आमी करून दाखयतले जाल्यार तरी आमकां बरें देवांक घालचें पडलें परतो उखलून आमचे 4 गांवाचे 4 सिमीचे जे देव आहा पळय आमी सरळ सांगता जो आमकां त्रास करता त्याच्या नांवान सरळ बखरे सोडटले कित्याक आमी हय बिल्डिंग बांदपाक किंवा आनीक कितें येवंक ना आमी आमच्या फक्त पोटा खातीर होया ना जाल्यार आमकां तुमचे काय पडलेले नासले येदो व्हडली जीएमआर कंपनी आहा 80 to 90% भायले मायग्रंट येवन पोटा भरता जॉबाक मायग्रंट आहा तुम्ही खंय चौकशी करपाची जाल्यार आतां वचून थंय खंयचे पार्किंग आहा पळय 2 व्हिलर त्या पार्किंग A to Z महाराष्ट्राचे भुरगे आहा A to Z महाराष्ट्र एमएच पासून गाडये मेळटले हय मरे सारखे मरे जर जीएमआर कंपनी हो सीएम जर आमचे आयकना जाल्यार मरे बीजेपी म्हणटात ती पळय नामनिशान आमची सोंपयतले पेडण्याक हे सरळ जे आमच्या पोटाकडे खेळटा भायर भुरग्यांकडे खेळटा ते आमकां नका तसले आमकां पार्टीच नका हो सीएम फक्त आमकां नाचयता तेणी आतां वचून आमकां सरळ सांगला कितें आपण पळयता हे करता स्टडी करता हो 3 वर्सां लास्ट 3 वर्सां जाली स्टडीच करता सीएम म्हाका दिसता कसली स्टडी करता काय कळना एक पयलींतलो भुरगो तिसरेन पावलो तरी अजून स्टडी करता आमकां सांगपाचें न्ही कसली स्टडी करता आमचे सर्वे करता म्हणटा परत सर्वे करूया म्हणटा एक तुषार वेडणेकर आहा ताका सांगता तूं सर्वे कर 5 मिटिंगेन कितें तेच सांगला सर्वे कर म्हणून म्हाका कळना कसले सर्वे करता तुषार वेडणेकर ना आहा कितें ते डायरेक्ट आमी तुका दिता तूं कितें आहा कितें चलता इल्लीगल कितके गव्हर्मेंटाचे गाडी चलता कितके रेंट कॅब इल्लीगल चलता तुका सगळे हाडून दिता आमी कित्याक आमकां खेळयते तूं ह्या भुरग्यांक तूं कितें समजलय 5 पंचायतीतल्या भुरग्यांक तुका 98 लाख स्क्वेअर मीटर जागो दिला पळय तो आमी रस्त्यार भीक मागपाक न्हू आमी हेंकां भिकेक लायतले पळय आमी हेंकां कशेंच सोडचे ना सगळ्या देवांक जाल्यार तरी उखलून घालतले आमी तुमी सगळे सारखे आतां तुवें म्हटलें पळय की आमी सगळ्या गांवांत भोंवतले आनी सगळ्यांक आफयतले होच सीएम फाल्यां 3 दिसां उपरांत करिना न्हू जाल्यार ते जीएमआराच्या गेटी कडेन 4000-5000 पुलीस हाडून दवरतलो आनी 144 इम्प्लिमेंट करतलो सारखे आयक हे जे सीएमाचेर म्हाका विश्वासूच ना हो फटींग हांव सरळ सांगता फटींग ह्या फटिंगाचेर विश्वास ना कित्याक म्हणटा आज 1.5 म्हयनो जालो आमकां आफयतालो तो आज 1.5 म्हयनो जालो आमकां आफय तेन्ना तो आमचो क्रावड पळयलो तेणीन आनी आमकां बेश्टी तिकली लायले आनी धाडले आज 1.5 म्हयनो जालो खंय आहा सीएम आज 1.5 म्हयनो आमकां कितें हे दिता म्हटलेलें तेणी करून खंय आहा आज सीएम आयज फकत मरे हो तोंडाक पानां पुसता म्हाका तर दिसता डिसिजन इज योर्स आमचे सगळ्यांचे डिसिजन कितें करपाक जाय फाल्यां तूं म्हणजे सगळे गांव भोंवतले आनी लोक हाडटले आनी गेटी भायर उबे करतले 144 लायतले जशें आमकां थंय लायता तशें आनी कोणाकूच भितर सरोंक दिवचे आनी तांकां हेंकां हे जावंय तेंचो हो जीएमआर तेंचो जावं 144 सेक्शन एवरी टायम मरे 144 सेक्शन लावन मरे जावं तो गव्हर्नमेंट सगळे आमकां भिवून धरता 144 सेक्शन केन्ना लागता तुमकां काय सांगता 144 सेक्शन जेन्ना लागता फक्त तूं गाडी जाळपोळ करप ना दुसरे पब्लिकाक त्रास करप ना त्याचे गाडये जावप ना हेका म्हणटात 144 जाल्यार तूं कितके भुरगे थंय जमले वगी जर सायलेंटली कितें करता न्हू कोण विचारना 144 तांकां लागना हे 144 ते गांवांत मरे प्रत्येक फावटी भिवून धरता आमकां गव्हर्नमेंट इल्लेले फावट 144 म्हणजे आमी करपाचें कितें जे लोकल भुरगे आहा पळय तेंच्यांनी करपाचें कितें हे हांव तुका सांगता न्हू कित्याक आयक ना 144 लायले तुमी जुंता हावजा कडेन पळयले पुलिसूच येवन सांगता 4 जाण रावूं नाका 5 जाण रावूं नाका मागीर तूं कितें करता आता फाल्यां तो तसोच करीत जाल्यार कितें करतले तो स्टँड मांड पयली बी ए नो बी पळय जे लोकांक जाय पळय तेच आमी करतले पळय कशें आतां सीएमाक जर आमी इतके जाण भुरगे नाका ताका फक्त एक जीएमआर जावं जाल्यार ते तेणी डिसायड करता आमी नाका तेका जीएमआरा कडल्यान फंड मेळटा खावपाक मेळटा तूं आनी हांव चडूच जावं तेका आमी ठरयला आमी प्रत्येक गांव पेडण्याचे जागृत करतले आनी कितें करतले आनी कशें करतले पळय आमी आतां सीएमा कडेन बसल्या आमच्या वाटेन कांयच उलोवप जावंक ना रामान डायरेक्ट सीएमाक क्वेश्चन केलो की तूं कंपनी वाटेन उलयताय काय तुका लोक जाय लोकां वाटेन उलयताय पण आमकां जशें
आमचे एक्सपेक्टेशन आसले पळय आमच्या एक्सपेक्टेशनाचेर आमकां कांयच जावंक ना. सो आमी आतां हेजेर चिंतला आमी प्रत्येक गांवांनी वचोन लोकां कडेन बसतले, कोपरा मिटिंग्स घेतले आनी लोकांक जनजागृती करतले अबाउट मोपा एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्टाचेर लोकांक लोकलांक कितें मेळ्ळा बेनिफीट हे पयलीं आमी लोकांक सांगून दितले. पळय रामान सांगला न्हू तो सारको उपाय आहा. कित्याक आयज सीएम नाजाल्यार जीएमआर केअर करिना. रिजन कितें तांकां दिसता फक्त हे शिव वॉरियराचे 200 टॅक्सीकार आहा म्हणून. जेन्ना आख्खे पेडणे तुमी एकठांय करतले तेन्नाच खंय ना खंय तरी जीएमआरूय हालतलो सीएमूय हालतलो. सो हो जो तेंचो मूव आसा तेका आमचो पूर्ण तेंको आसा आनी हे जावपाक जाय. जो मेरेन पेडण्यार सगळ्याक वचोन मिटिंगे जायना, सगळ्यांक एकठांय करिना, भितर नोकरी टॅक्सी आनी कॉन्ट्रॅक्ट हे सगळे वांगडा जावन झगडना तो मेरेन आमकां हक्क मेळपाचो ना. सो आमी जे रामान सांगला तेणे सांगला तेच्या वांगडा आमी आसा आनी हेतून जो तुमकां सहभाग जाय तो आमच्या सायडींतल्यान आमी तुमकां दितले. हेच्या पयलीं हांगासर कितें जालां जाणाय आमचे लोकल भुरगे हांगासर ट्रेनिंग करून येयल्ले हैदराबाद. कोण बॅग स्कॅनराक आसलो, कोण आनीक कसले बऱ्या जॉबाक आसले, जीएमआर अंडर कामाक आसले. तांकां खंय तरी दिसलें की आपले जो कलीग आहा आपले फ्रेंड्स आहा जे आमी ल्हानाचे व्हड जाला तेंच्यांनी टॅक्सी घेतला तशी आमी खंय घेवपाची आपूण लँड लुजर म्हूण तेंच्यांनी टॅक्सी घेतले. जॉब करून तेंच्यांनी टॅक्सी चलोवपाचो प्रयत्न केल्लो म्हटल्यार आफ्टर वर्किंग आवर म्हटल्यार काम सोडून ते टॅक्सी चलयन आसले. ड्युटी करून जो फ्री टायम मेळटा त्या टायमार ते टॅक्सी चलोवपाक चालू केले पळय तेंच्यांनी तांकां कामाचे काडून उडयले. आनी हे काडून कोणी उडयल्या जे आज 3-3 पेन्शनी घेता आनी तरी पोट भरना हेंच्यांनी हांगा काम करता. हांवें आतां तेच सांगलां त्यांचे पोट केन्नाच भरना. ते आपूण 4 पेन्शनी घेता, 4 जॉब करता आनी जे भुरगे आमचे लोकल आहा खंय वयर सरपाचो प्रयत्न करता, जे खंय जॉब करून एक पार्ट टायम गाडी चलोवपाचो ट्राय करतालो तो तेका भायर मारलो जॉबाचो. कितें फायदो जालो लोकलांक? हांवें आतां तेच सांगलां 3 आतां आनी खंय 50 काय 60 भुरगे काडपाचे आहा कामाचे लोकल भायले हाडपाचो आहा स्टाफ. हे सगळ्याक आमी आमचे पेडणे तालुक्यान इच अँड एव्हरी गांवान कोपरा मिटींग घेवन आमी अवेअर करतले लोकांक बाबा कितें घडटा आनी कितें ना ते तुमच्या मदीं. आनी सगळ्या गोष्टीचो फुडल्या विचार करचो पडटलो आमकां आतां.